नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आयची कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शकुंतला आर किणी आनी आयचे कार्यक्रम आसा कविता फुल्लेली काणी. कविता फुल्लेली काणी हे नवीन कार्यक्रमाचे दोन्हीचे आवृत्ती ही. कविता जल्मूचे फाटल्यान एक काणी आसता. प्रती कविता ते जल्मूच फुडें एक न्हय एक कसलीय प्रेरणा कवीक खंडीत जावन आसता. खंयची एक घटन आसता नातल्यार कसकी एक विचारू मनांतू परत परत खोंचीत आसता. तेदना एक कवित बरयल्यार मन हगूर जाता. न्हय ते मनाक खोंचीत आसूचे विचारांतून थोडेपुणी एक मुक्ती मेळटा, म्हळ्यार समाधान मेळटा. म्हगेल्या विचारांतूय तशी जालें. म्हगेले आत्ताचे 60 वयरी 6 वर्सां प्रायरी म्हाका म्हगेले फुडले दीस उडगास करतना हांव कितली की चूकी केल्ल्या ती चूकी सम करूंक आनी साध्य ना. इते म्हळ्यार कोणाल संगात ती चूकी घडली गी म्हजे निमित्त ते मनीस ना हांचे तांणी परलोका गेल्याचे. नातल्यार खंयची व्यक्ती संगात ती चूकी घडली गी तो व्यक्ती आतां व्हड जाला. सांचेरड जो न्हय सांचेरड आसतना म्हगेल द्वारा एक चूकी जाल्लेली आसा. तशें आमगेल्या जिवनांत कितली चूकी जाताची. ती चूक सम कोन्न घेवया म्हळ्यार कालू मिरून आसता. मस्त मुखारूय आमी येवन आसताची. परत कालाक मंद्रिशी मोडचून मागशी वचाक खंडिताक साध्य ना. एकद वेळा आमकां हे काळ म्हळ्यार वेळ हाका मंद्रिशी मोडचून परत मागशी वचून आमी केल्लेली चूक सम करूंक साध्य आशिल्लें जाल्यार कितलें चांग आशिल्लें. आयचे दिसा बैसून ते खंती काडचे अगती ना आशिल्लें म्हणून कितली वेळा दिसता. तसले कितली केलेली चूकी ते चूकी परत सम करूंक एक अवकाश दित तुवें कालप्रवाह म्हणून कालप्रवाहाक एक निवेदना एक अवकाश जावक आशिल्लें म्हणून एक अवकाश जावक आशिल्लें. कवितेचे शीर्षिका एक अवकाश जावक आशिल्लें. कालप्रवाह. तुगे लागीं एक सानशी मागणें. तुगे लागीं एक सानशी मागणें. एक वेळा तूं परतून फाटीक होळयेतवे. म्हळ्यार प्रवाह न्हंय मुखारसून वता. कालप्रवाह म्हळ्यार एक न्हंयशी मुखार धांवन वतस. ते न्हंयतल्याक एक निवेदन कसं म्हळ्यार तूं परतून येदेची मागशी सोरयेतवे म्हणून. फकत 40 वर्सां इतली फाटीक चड नाका बा. एक 40 वर्सां इतले मागशी तूं वचूं येतवे इत्यागोतस वय. 4 म्हयन्याचे म्हगेल सान बाब्बाले तोंडातून चिवंत आशिल्ली चीव तांडून पाळीच्या कामाक वेळ जाता म्हूण धांविलें हांव वय. म्हगेले वृत्ती एक पाळी म्हळ्यार शिफ्टाची ड्युटी. थंय इतले घंटे पावका म्हळ्यार पावूका. तांतू येदे एक मिनीट एक सेकंड ताय वेळ जावचा ना. तशें आसतना ते वेळेचे गैर दांटवनाशे आसूं का जाल्यार घरांत तूं कसलेय असो
ते सोण तशी सोणू कामा धावंका पडटा. तसली एक संदर्भ बारी 4 महिन्याचे सांचेरडू सकाळी कामा वच्चे पुढे 4 गंटल्याक चेरडा येदे पिवच्या दिवन वच्चा म्हणून लेखून आसता. चेरडा पिवच्या दिता आसतना ऑफिसाची गाडी येईल शब्द आयकता भायर घरा भायर. तांणी चड आमकां राखची ना कित्या म्हळ्यार म्हाका आनी मिगे तशीची मस्त काम करतली कितली की शिफ्टाची जनांक एक हंतू तांणी भोर न्हू व्हरून थंय पावोवका तेन्ना कोणेय वेळ करचेशी ना. तशें आसतना ते 4 म्हयन्याचे चेरडाल तोंड ना तुकून पित्त आशिल्ली चीव तांडून घेवन एक आवसून वच्चू काय जाल्यार ती आवसू कितली कठीण मनाची जावका पडटा तुमी चिंता. आतां 40 वर्सां उपरांत बैसून घेवन छे मेगेल सांज चेरडाक ताका एक सम पोटभर दूद पिवोवच्या जाय न्ही म्हळेल खंती तिका मनांत खात्ता. तश ती निमगिता कालप्रवाह एक वेळ तूं परतून फाटीक होळयतवे फकत 40 वर्सां इतले. 4 म्हयन्याचे मिगेल सान बाब्बाले तोंडा तुकून चिवंत आशिल्ली चीव तांडून पाळीच्या कामाक वेळ जाता म्हणून धांवील हांव. भुक्केन रडत आसचे ते चेरडाक पोटभर चीव दिवका आशिल्ले एक वेळा. पोटभर चीव दिवका आशिल्ले एक वेळा. एक वेळा सोडी 40 वर्सां इतले फाटीक तुका वळूंक खंडीत साध्य ना. कालप्रवाह येदे सोड धर करया. तूं एक फकत 30 वर्सां इतली पुणी फाटी सरयत पळय फकत 30 वर्स. चेरडू बाळा खातीर जीव झरयलो मिगेला अन्नाक. चेरडू बाळा खातीर जीव झरयलो मिगेला अन्नाक आभाराची 2 उतर पुणी सांगूक आशिल्ले एक वेळा. वय मिगेला आनू ताका 10 जन चेरडू 10 जन चेरडूवांकय तागेले सीमित आदायांत तांणी लायक शिकवण दिवन तांकां लायक उद्योगा लावन तांकां लायक कडेन विवाह कोन्न दिवन असले तागेली जबाबदारी भारी चंदायेरी ताणें केले. कडेन ताका प्रायज जाली. प्रायज तरी तो कांय मस्त न्हिदलेले कडेन नाशिल्लो. फट्ट म्हूण एक दीस खबर आयली आन गेल्लो म्हूण. एक दीस पुणी तागे लागीं बसून आना तूं आमगे खातीर इतले पुरो केल्ले म्हूण सांगून अन्नाल्याक 2 उतर पुणी उरलोच्याक कालपुरुशान अवकाश दिल्लो ना. मिगेला अन्ना एक आश आशिल्ली तागेले चेडवान कोणय पुणी एक वेळा तागे लागीं बसून आना तूं आमगे खातीर इतले केल्ले तितले केल्ले म्हळेली 2 उतर सांगू का ते आपण आयकू का म्हळें ताका एक मनांत आश आशिल्ली कांक्ष आशिल्ली म्हणून म्हाका गुत्त आशिल्लें. जाल्यार तितले भितर अन्ना कसलेय जाश ना म्हूण चिंतून आसतनाची सडन तो उठावन गेल्ले म्हणके गेलो. आतां दिसता इतले पुरो तूं केल्ले तुगे खातीर 2 उतर सांगचे अवकाशू काल पुरुशान आमकां दी न्ही वेळू दी न्ही. सडन उठावन गेले म्हणके तूं गेल्लो. चेरडू बाळा खातीर जीव झरयलो मिगेल अन्नाक आभाराचे धन्यवादाचे कृतज्ञतापूर्वक 2 उतर पुणी सांगूक आशिल्ले एक वेळा फकत एक वेळा. वच्चो 30 वर्सां इतले तुका फाटी सोरूंक तुका कश्ट जाता अशें पुरो. तशें जाल्यार येदे सोड दवर करया फकत 20 वर्सां इतली पुणी फकत 20 वर्सां इतली पुणी फाटीक तूं सरयत वे
फकत 30 नाही 20 वर्सां इतली पुणी तूं फाटी सरयत वय. मरणा मांद्रिरी अखेरीची घडी मेजित आशिल्ली मिगेल आवसूक. मरणा मांद्रिरी अखेरीचे घडी मेजित आशिल्ली मिगेल आवसूक. काळ जामनान वीद आयसांक आशिल्ले एक वेळा. काळ जामनान वीद आयसांक आशिल्ले एक वेळा. फकत एक वेळा. एक वेळा वय. मेगेल अम्मा मरणा मांद्रेरी म्हळ्यार ती कोमा स्थितीर वचून एक 1.5 म्हयनो न्हिदलेले कडेन आशिल्ली. तिका तिगेल 10 जन चेडवां पैकी सुन्नान चेडवान धुवान पुतान वंटवंट्यार म्हणलें म्हणके तिगे लागीं राबून तिगेल पळवण केलें. सान चेरडशी ती जावन गेलेली. तिका तोंडाक पेजे निश्य घालची की तिगेल मात्र दिवची की प्रती एक काम आमी करतालेची जाल्यार तिका कळनाशिल्लें कोण कसं करता म्हणलें. कडेर इतली जाली की फाटी रूम जाल्लेची हे ते पर म्हणटना हिण एक वेळा देवाल्या गेल्ल्यार जावेशील कितकी कितले कश्ट भोगता न्हू म्हूण दिशिल्ले आसा. हांव सुवाशा पुरो जाल्यार तीण भोगचे कश्ट पळोवचे जायना अशी देवा हिक एक वेळा व्हर म्हूण देवाल्या मागील क्षण आसा. अशी देवाल्या ते मागताची मरणा मांद्रीर लोळणू कश्ट पावता आशिल्ले आवसुल्याक 2 उतर एक लायक विदाया उतर तिका सांगूक आमकां उडगासाक येनी पुरसती जायनी. सांगल्यार ती आयकून घेता आशिल्ली कितकी. ती कोमार आशिल्ली आशा पुरो जाल्यार आमी सांगिल्लें उतर तिगेल कान्ना वता आशिल्ली की तिका मना वताल की अर्थ जाताल की सांगूं आशिल्ली न्हू आमी घंटगटलो तिगेलो हाजी लागीं तिगे मानच्या लागीं बैसून आमी तिगेलो आरैके करतना तिगेलें उरलो आशिल्लें. ते उरलोया ते सांगुया ते विदाया उतर तिका सांगुया म्हणून कोणाकय दिशिल्लें ना हांव पुणी सांगूं आशिल्लें न्हू म्हणलें खंती आत्त मना खाता जाल्यार कसं करचें. तीण आमकां सोडून वचून 20 वर्स जालां. आतां काल प्रवाहाल्याक मागणें तूं 20 वर्स पुणी फाटी सरयत वय. फकत 20 वर्स ना. आसो भुकेन घरा बागला आयिले अनवळखी सोयऱ्याक कोणकी घरा बागला येता आसताची कसकी निमगून येताची कसकी सांगू येताची आनी कसकी आसता. घरान तूं आमकां तकीत शिजयले लाश्या पुरतेसो ते आयिले अनवळखी सोयऱ्या तोंडारी उद्देवन दिशी भूक आनी के उडगासस म्हाका. ते मनशाले तोंडारी भूक दिसताली. तागेल दोळ्यांत तागेल उतरांत नित्राण आशिल्लें. ताका एक घास वाडी आशिल्लो न्हू हांवें ताका एक घास वाडी आशिल्लें. आमकां चिके उणी जाल्यार व्हडना आमी परत शिजोवन घेव आशिल्ले. ताका एक घास वाडी आशिल्लें. भुकेन घरा बागला आयिले अनवळखी सोयऱ्याक पुरसतेरी एक घास वाडका आशिल्लें. एक घास वाडका आशिल्लें. एक वेळा फकत एक वेळा. आतां उलोवन कसं प्रयोजन. तो खंय गेल गी कोण की आतां तागेलो विळासू ताका पत्तो कसलेय गोतना ताका सोदून हाडूं आतां ताका वाडूं साध्यस की ना. घमंडान की बेपरवायेन की घमंडान की बेपरवायेन की समजून की समजनाशी की समजून की समजनाशी की कोणाल मन दुखयला की कोणाल मन दुखयला की. एका कोळा थोडे मनशा पळयतनाची हांक एक दुखचेशी आपण कसले एक जवाब दिवं का नातल्यार हांक पळोवनूय हांसूनच तोंड तिरपून वचा म्हूण थोडे वेळा दिश्यस जाल्यार
कसं की एक घड ती आत्त बैसून पळयतना बद जावन तांकां मी तशी तोंड तिरपूचे गत्य आशिल्लें एक हांस पुणी दिवेशील न्हय हांसा मुखारी नातले एक क्षेमे मुखारी खंयचेय व्हड चुकी ती माफी करूं साध्य आसा ते सोडून तोंड तिरपून हांसनाशी उलयनाशी केल्लेले अपमानस न्हय ते आतां परतून काडूं साध्य आसा की ते मनीस खंय गेले की खंय की कोणाक गोतू तांणी जिवा आसगी तांणी हे प्रपंचांत आसगी ना की गोतना कोण कोणाल मन दुखयला की तांकां पटोवन धरून माफ करा म्हणच्याक एक अवकाश जावका आशिल्लो म्हाका एक अवकाश जावका आशिल्लो म्हाका फकत एक अवकाश होय आमगेले जिवनांतू आमी कितली वेळा असल कितली चुकी करताची तेदन मना म्हळ्यार दोळ्या मुखारी एक नमनेचे कसगी एक पडदो मांडून आसता अहंकाराचे पडदो आसा परतो नातल्यार बेपरवायेचे आसा पुरो ना समजणीचे आसा पुरो असल एक तो पडदो आत्त गेल्ला तो पातळ जावन पिंजून गेला आत्त बशील कडेन कळटा चुकी केल्या अमके कडेन चूक केल्या अमके कडेन चूक केल्या अशी केल्या समकोरी आशिल्लें तशी केल्या समकोरी आशिल्लें जाल्यार आतां कोरया म्हळ्यार ती मनशां नाची तांणी गेल्ल्यांची आमकां सोडून तशीच आमगेले जिवनांतू कितली घडी अशी जावन आसता तेदनाची कोरया म्हूण दिसता जाल्यार फाय कोरया पर कोरया आज नाका आज चिकेन तो बसता म्हणून आमी लेखून तें काम बरी घालताची मागीर एक दीस कोरया म्हूण दिसतना तें काम करची आवश्यकता आसना ताजे अगत्य कोणा जाय आशिल्ली गितांनी उठावन वचून आसताची ते तुकून म्हगेले हे कवितान म्हाका एक अनुभूती दिल्ली कसा म्हळ्यार कोणालेकय तुका उरलय म्हणून उलोवचकी नाका म्हूण दिसलें उरलय तांकां वचून मेळया की नाका म्हळ्यार वचून मेळ तांकां कसले दिवया की नाका दी वाडका की नाका वाडी तुगेलें आशिल्लें कसलें दिवका गी दिवन सोडी फाई परा म्हणून दीस लोकय तरबल्यार मागीर ती घडी खंडीत येना ती घडी आमगेल्या हातासून चुकून गेलेली परत आमकां केन्ना मेळची ना त्या संदर्भारी उद्देलेले कवन हे एक अवकाश जावका आशिल्लें परत तुमगेले एक आयकुवचें हाजे खातीर कालप्रवाहा तुगे लागीं एक सानशी मागणें एक वेळा तूं परतून फाटीक वळेत वय फकत 40 वर्सां इतली फाटीक 4 म्हयन्याच म्हगेल सान बाब्बाले तोंडा तुकून चिंवत आशिल्ली चिंव तांडून पाळीची कामाक वेळ जाता म्हणून धांविली हांव भुकेन रडत आसचे ते चेरडाक पोटभर चिंव दिवका आशिल्लें एक वेळा पोटभर चिंव दिवका आशिल्लें एक वेळा एक वेळा सोडी फकत 30 वर्सां इतली पुणी फाटीक तूं परतून होळ येत वय फकत 30 वर्सां इतली पुणी फाटीक तूं परतून होळ येत वय चेरडो बाळा खातीर जीव झरयलो उमेगेल अन्नाक आभाराचे 2 उतर पुणी सांगूका आशिल्लें एक वेळा आभाराचे 2 उतर पुणी सांगका आशिल्लें एक वेळा फकत ती एक वेळा वच्चो फकत 20 वर्सां इतली पुणी फाटीक तूं सर येत वय फकत 20 वर्सां इतली पुणी फाटीक मरणा मांद्रिरी अखेरीची घडी मेजित आशिल्ली म्हगेल आवसूक काळजामनान विदाय सांगका आशिल्ली एक वेळा काळजामनान विदाय सांगका आशिल्ली एक वेळा एक वेळा फकत एक वेळा असो भुक्केन घरा बागला आयिले अनवळखी सोयऱ्याक भुक्केन घरा बागला आयिले अनवळखी सोयऱ्याक पुरसतेरी एक घास वाडका आशिल्लें पुरसतेरी एक घास वाडका आशिल्लें
एक वेळा फकत एक वेळा घमंडानकी बेपरवाईनकी घमंडानकी बेपरवाईनकी समजूनकी समजनाशिकी कोणाल मन दुःख इलाकी कोणाल मन दुःख इलाकी तांकां पोटोवन धोरनू माफ करा म्हणच्याक तांकां पोटोवन धोरनू माफ करा म्हणच्याक एक अवकाश जावका आशिल्ले एक अवकाश फकत एक अवकाश एक अवकाश जावका आशिल्ले कवन तुमकां कशी लागले आमकां अवश्य तुमगेले अभिप्राय ತಿಳಿಸಿया येवचे गुरुवारा रात्री 7 गंट्याक अनेक कवनाचे संगाती तुमचे मुखार हांव हाजर जाता. नमस्कार.